आमकां काल आमचे TCP मिनिस्टरान विजय सरदेसायान म्हणला की आपूण सरकारा कडेन मागणी घालतलो म्हणून की डॉक्टर जाक सेकेराचो स्टॅच्यू असेंब्लीन येवचो म्हणून आनी भुरग्यांच्या अभ्यासान सिलेबसान तो एक चॅप्टर जावचो म्हणून हो टॉपीक घेवन स्वता तरी आमी फाटली 2015च्यान झूज मांडटात. सो हांव मागता आतां विजय बाबा कडेन तुवें हो मुद्दो हातीन घेतला खरो, पळय की हो सॉल्व जावन एक गोंयकाराचो मान असेंब्लीन म्हणल्यार पावपा सारको. आनी हो चीफ मिनिस्टर आसा तो आयज खंय तरी सरपंच म्हणून आसता आशिल्लो महाराष्ट्रान. सो हांव सद्या तरी इतले प्रोजेक्टाक आनी इतले डेवलॉपमेंटाक आमी हें करतात, पयशे मोडटात, जाल्यार काय कित्याक मोडून एक आकेंबायजाचे पंचायती तर्फे आमी मागतात की एक स्टॅच्यू थंय येवपाचो आनी तेजे एका एक साथ दितात विजयाच्या स्टेटमेंटाक. दुसरी गजाल म्हणटा तेजे विजयान स्टेटमेंट काडलाच म्हणून सांगता की विजयाचे सामकार एक नवें हॉस्पिटल येता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सावथ गोवा. तेकाय तेणी मागचें आनी त्या हॉस्पिटलाक डॉक्टर जाक सेकेराचें नांव दिवचें. पूण आयज जे गोंयकारपण आनी गोंय खरें राखलें डॉक्टर जाक सेकेरान, ते मुद्दो खंय तरी फाटीं उरला म्हाका दिसता. आनी येता ते प्रमाणें तेजे जस्टीस जावपाक ताका हितून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तेजें नांव पडपाची ही मागणी आमकां ताका आसतली.